नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आजच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. भारतीय जनता पक्षान राजस्थान विधानसभा वेंचणुके खातीर आपले संकल्प पत्र उजवाड आयले. ह्या वेळा भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, राजस्थानाचे भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंग, प्रदेश अध्यक्ष सी.पी. जोशी, वेंचणूक प्रभारी प्रल्हाद जोशी ह्या वेळा हाजीर आशिल्ले. भाजपाचे संकल्प पत्र 3 गजालींचेर केंद्रीत आसा. ह्यो 3 गजाली म्हळ्यार सबका साथ, सबका विकास, गांव गरीब आणि उपेक्षित वर्गाची उदरगत आणि तिसरी घटमूट पायाभूत सुविधा. बायलांचे सशक्तीकरण हो भाजपाचो मुखेल उद्देश आसा अशें ह्या वेळार उलयतना भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी सांगले. दर एका जिल्ह्यात बायलां खातीर खासा पुलीस स्थानकां उबारतले. भाजपा जी आश्वासनां दिता ती पुराय करता अशें जे.पी. नड्डा हांणी मुखार सांगले. हर थाने में महिला डेस्क खोला जाएगा और हर सिटी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा और उसी तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको मुख्य धारा में लाने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारी सरकार 2 लाख सेविंग्स बॉन्ड हर गर्ल चाइल्ड जो पैदा होगी उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड दिया जाएगा और उसको सुरक्षित करते हुए उसका जीवन आगे बढ़े, इस बात का प्रयास हो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लीत 3ऱ्या लेखा परीक्षा दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत वांटो घेतलो. लेखा परीक्षा समुदायान इमानदारीन शासन प्रणाली घटमूट करपा खातीर म्हत्वाची भूमिका पार केल्या अशें ह्या कार्यावळीत उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगले. लेखा परीक्षेच्या क्षेत्रात भारताक सर्वोच्च स्थान प्राप्त जाला. लेखा परीक्षकांनी टिकाकाराची भूमिका न करता मार्गदर्शक जावचे असो उलो राष्ट्रपति ने ह्या वेळा मानलो. भारत की अग्रणी स्थिति ऑडिट के क्षेत्रों में भी दिखाई देती है. भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता की सर्वत्र सराहना की जाती है. विश्व की कुल जीडीपी में G20 देशों का लगभग 85% हिस्सा है. इसलिए G20 देशों में फाइनेंशियल प्रोप्राइटी तथा सुशासन को और सुदृढ़ बनाने को विश्वव्यापी लाभ होगा. भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत के C&AG श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने G20 देशों के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की अध्यक्षता की. भारत द्वारा SAI-20 की अध्यक्षता के दौरान ब्लू इकोनॉमी और रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दों पर जोर दिया जाना, भविष्य के बारे में रोड मैप तैयार करना अच्छी प्रयास है. उत्तराखंडातल्या उत्तर काशीतल्या ब्रह्मकर यमुनोत्री राष्ट्रीय महामार्गावेल्या सिलकेऱ्याच्या बोगद्यात अडकून पडिल्ल्या 40 कामगारांक भायर काडपा खातीर झुजा पावंड्याचेर बचाव कार्य सुरू आसा. त्या खातीर नॉर्वे, थायलंड हांगासरली रेस्क्यू पंगड आपोवपाची तयारी राज्य सरकारान चलयल्या. केंद्रीय मंत्री व्ही.के. सिंग हांणी ह्या बोगद्यात चलिल्ल्या बचाव कार्याची पळोवणी केली. ह्या घडणुकेची तांत्रीक आधाराचेर चौकशी जातली अशें केंद्रीय मंत्री व्ही.के. सिंग हांणी सांगले. बिल्कुल लगे हुए हमारे पूरे शासन प्रशासन का हमारे साथ सपोर्ट है. हमारे प्रधानमंत्री जी ने नंबर 1 दर्जे आधे दर्जे की मशीन को भेजा है यहाँ पे और ये 100% कामयाब होगी. मध्य प्रदेशात विधानसभा वेंचणुके खातीर फाल्यां मतदान जातले. वेंचणूक आयोगान मतदाना खातीर पुराय तयारी केल्या. आयज वेंचणूक आयोगान मतदान केंद्रांचेर कर्मचाऱ्यांक वेंचणुके संबंधीत साहित्य दिवन धाडले. राज्यात 846 फ्लाइंग स्क्वॉड, 956 सर्व्हिलन्स पंगड आणि 109 क्विक रिस्पॉन्स टीम वावुरतात. मध्य प्रदेशात फाल्यां सगळ्या 23 सुवातां खातीर मतदान जातले. 230 सुवातां खातीर मतदान जातले. कांय नक्षल पीडित विधानसभा मतदारसंघात दनपारां 3 वरां मेरेनूच मतदान जातले. छत्तीसगडात विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावंड्या खातीर फाल्यां मतदान जातले. 70 सुवातां खातीर फाल्यां छत्तीसगडात हे मतदान जाता. ह्या पावंड्यार एकूण 958 उमेदवार वेंचणूक आखाड्यात आसात. काल वेंचणूक प्रचाराच्या निमाण्या दिसा सगळ्या पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी नेटान प्रचार केलो.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज इंडोनेशियाची राजधानी जकार्तात चलिल्ल्या आशियान रक्षा मंत्र्यांच्या 10व्या बसकेत वांटो घेतलो। ह्या वेळार उलयतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें की संवसारांत शांती आनी स्थिरताय प्रस्थापीत करतले जाल्यार भासाभास करपाची चड गरज आसा। आपापसात झगडल्यार आमचेच नुकसाण जातले। खेरीज खावपाच्यो वस्तू आनी उर्जा सुरक्षेचेरूय ताचो प्रभाव पडटलो। आंतरराष्ट्रीय शांती आनी सुरक्षे खातीर आतंकवादा आड झगडपा खातीर पुराय यत्न करूंक जाय अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। उटा संघटनेच्या वतीन पुणेच्या राजीव गांधी कला संकुलात भगवान बिरसा मुंडा हांच्या जयंती निमतान एक कार्यावळ जाली। ह्या कार्यावळीत उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, सरचिटणीस दुर्गादास गावडे, गौड मराठा समाजाचे अध्यक्ष विश्वास गावडे, जिल्हा पंचायत सदस्य शोभना वेळीप, अनुसूचित जमाती मंडळाचे अध्यक्ष वासुदेव गावकर हाजीर आशिल्ले। ह्या कार्यावळीत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हाजीर आशिल्ले। ह्या कार्यावळीत हालींच जाल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत आदिवासी समाजातल्या ज्या खेळगड्यांनी पदकां मेळयिल्ली तांचो भोवमान जालो। राष्ट्रीय खेळा सर्तीत बरे तरेन आयोजीत केल्ले खातीर मंत्री गावडे हांचोय भोवमान जालो। बिरसा मुंडा हांणी उदक, रानां आनी जमनी वांटोवपा खातीर खर आंदोलन केल्लें। गोंयांतूय जे आमी आयज मेरेन मेळयिल्ले आसा तेय आंदोलन करूनच अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें। समाज बांधवांची मतां आपणे सरकाराक कळिल्ली आसात आनी त्या संबंदात आमी कसलीच तडजोड करचे ना अशें मंत्री गावडे हांणी सांगलें। खातीर गेली कित्येक वर्सां संघर्ष करीत आसात, त्यांच्या भल्या खातीर झटत आसात आनी केन्ना हे शक्य जातले जे वेळाचेर हांव सदांच म्हणटा की जितले लोक एकठांय आसतले त्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमकां शक्य जातल्यो। मुख्य विषय आसा आनी तो विषय साध्य करपा खातीर मागीर तो राजकीय आरक्षण आसूं, बाकीचें सगळें कितें आसूं, जाल्यार म्हाका दिसता हांव वारंवार म्हणटा आमचें तेंच पिंड आसा, आंदोलनांतल्यान आयिल्लेंच पिंड आसा। हें पिंड सहजासहजी कोणा कडेन गुलामीगिरी करपाना आनी म्हणूनच उटाचे प्रत्येक लिडरान आज खंबीरपणेन सांगिल्लें आसात आमी कोणाक भियेना आनी कोणाक आमी भिवपाक ना। आनी हें सगळें करता आसतना खंयचे गोष्टी कडेन सुद्दां आमकां तडजोड सुद्दां जी करची पडली जाल्यार ती तडजोड करपा खातीर आमी केन्नाच फाटी फुडें रावपाना। आमचें एकमेव ध्येय आसा की जे आमी मनान हाडिल्लें आसा, जो अधिकार जो आसा तो अधिकार तो मेळपाक जाय आनी तडजोडीची भाशाकुडी करची न्ही। ह्योय हांव सरकाराचो एक घटक सुद्दां जर आसलो जाल्यार बिनधास्तपणान उलयलेलो आसा। संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत उपांत्य फेरयेंतलो खेळ आयज कोलकातांतले ईडन गार्डन मैदानाचेर दक्षिण आफ्रिका आनी ऑस्ट्रेलिया हांचे मदीं सुरू आसा। दक्षिण आफ्रिकेन कुरुबावलो जिखून फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। तांच्या खेळाची सुरवात खूपच वायट जाल्ली। निमणी खबर आतां आयिल्ली तेन्ना 14 षटकांनी 4 गडे वगडावन 44 धांवड्यो काडिल्ल्यो। मदीं पावसाक लागून खेळ बंद आशिल्लो पूण उपरांत तो सुरू जालो। काल मुंबईतल्या वानखेडे मैदानाचेर जाल्ल्या पयल्या उपांत्य सामन्यांत भारतान न्यूझीलंडाचेर 70 धांवड्यांनी जैत मेळयले। विराट कोहलीन आपले 50वो शेकडो काडून मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकराचो 49वो शेकड्याचो विक्रम मोडलो। ह्या खेळांत गोलंदाज मोहम्मद शामी हांणी 57 धांवड्यो दीत 7 गडे बाद केले। आणि इतलें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।